मोगाळ भाव भयणांनो, जोआचो 7वो आविसोर हो खूब म्हत्वाचो असो आविसोर जावन आसा. हातूंत जायत्यो गजाली आमी पळयल्ल्यो आसा आनी उरलेल्यो गजाली आयज आमकां पळोवंक जाय. 7व्या आविसरांत 20 आनी 21 वळी प्रमाणे आमकां अशें दिसता की आतां हे जुदेव दोनूय जेजूक मारचो यत्न करताले. हें जेजूच्या सिसांक खबर नासलें. जेजून बेतसेदा ह्या सुवातेचेर आसलेल्या त्या मनशाक बरो केलो, त्या पासत हें सगलें घडलें आसूं येत अशें आमकां दिसता. ज्या दिसा त्या मनशाक ताणें बरो केलो तो साब्बात दीस आसलो आनी साब्बात दिसा कोणाकूच बरो करूंक जायना अशें जुदेव समजताले, कारण ते सुमर्ती प्रमाणे चलणारे आसले. त्या काळार 22 ते 24 वळी प्रमाणे ते सुन्नत करताले आनी सुन्नत हो तांकां देवान घालून दिल्लो कायदो आसलो. तो मोजेसाच्या सुमर्ती पयलींच चालू जाल्लो आसलो. तो अब्रामा पासून सुरू जाता हें आमकां पोरणो करार दाखोव करता. तांच्या विधींत ते कितले सोकला पडल्यात हेंय ते आमकां दाखोव करता. सुमर्त बारीकसाणेन पळोवप ह्या संबंदी तांणी तें मोडलेलें आसलें. जर कोणाचेच भुरगे साब्बाताच्या दिसा जर कितें जालें वो तें खांचेत पडलें जाल्यार ताका कोण काडचो ना, काडटलो. पूण ह्या वेळार ते साब्बाताच्या दिसा कांयच करूंक जायना अशें म्हणटात. पूण मोगाळ भाव भयणांनो, जाच्या जिवितांत जें घडलां तांकांच हाजो अनुभव येवंक शकता. जेजून जें कितें केलें तें साब्बात दिसा केलें. जेजूक नाका आसलें की तांकां उचांबळ करूंक, पूण साब्बात वो मनशा पासत न्हय तर तो कायद्या प्रमाणे केल्लो आसलो. साब्बात वो मनशाक लागून तयार केल्लो आसलो. मनीस साब्बाता पासत नासले. तर देवाच्या उतरा प्रमाणे जर आमी पळयलें जाल्यार सगळे कायदे पाळूंकूच जाय आसले. पूण जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आयलो तेन्नाच्यान सुमर्त आनी कायदे हे सगळे ना जाले आनी आयज आमी कुरपेच्या काळार आसात. जेजूच्या मरणान सगळे कायदे नाटक जाले आनी आयज ताच्या मरणा उद्देशी आमकां कुरपा फावो जाल्ली आसा. जरी ते ताका मारूंक सोदताले जाल्यार हो जेजूचो गुन्यांव नासलो तर तांची अस्कोताय जावन आसली. बरें करता तो मनीस आयज संवसारांत कोणाकूच नाका. वायट करता तो मनीस सगल्यांकूच जाय. जर जेजून वायट केल्लें आसलें वो वायट शिकयल्लें आसलें जाल्यार ते ताजी भोक्ती करतले आसले. पूण मनशाच्या पातका पासत तो ह्या संवसारांत आयलो. तांणी एकूच गजाल केली अशें ना, तांणी जायतीं विस्मितां केल्लीं आसलीं. ताणें कुड्ड्यांक नदर दिल्ली आसली. कुड्डे पळोवपाक लागलेले आसले. जोआचो 7वो आविसोर 35 आनी 36 वळी प्रमाणे आमी आतां पोरबेच्या निमाण्या दिसांनी पळयतात. त्या दिसांनी ते देव मंदिरांत दोबरादान उदक भरताले, म्हणजेच त्या सुवातेचेर ते जायते उदक वारयताले. हें ह्या पासत की जेन्ना ते अरण्यांतल्यान प्रवास करताले तेन्ना तांणी जें कितें त्या सुवातेचेर पळयल्लें आसलें वो तांकां ज्या खोडपांतल्यान उदक फावो जाल्लें आसलें ताजो उगडास म्हूण ते तशें करताले. तें खोडप जावन आसलें खूद दोनी जेजू क्रिस्त आनी दोनूय जेजू क्रिस्ताच्या वरवींच तें उदक पिवंक पावलेलें आसलें. पयली कोरिंथकारांक चीट 10वो आविसोर आनी 4थी वळ आमी वाचुया. पयली कोरिंथकारांक चीट 10वो आविसोर आनी 4थी वळ. आनी एकूच ओतमीक पियोन ते पियेले, आपल्या फाटल्यान वेतेल्या ओतमीक खोडपांतले तीं पियेलीं आनी हें खोडप म्हळ्यार क्रिस्त. ह्या गजाली विशीं तुमकां कांयच समजोचें न्हय अशी म्हजी खुशी ना. तुमकां जण एकल्याक देवाचें उतर समजुचें. त्याच पासत आमी हें देवाचें उतर सदांच परगट करता.
कोणूच काळोखान उरचो न्हय, जोण एकल्याक उजवाड फावो जावचो ही देवाची येवजण जावन आसा. ही ताजी खुशी जावन आसा. जर कोणाक तान लागलेली आसा ताणें म्हजेशी येवचें ही उतरां जेजूची जावन आसात. आनी आयज तो तुका आनी म्हाका सांगता. देव आमकां एक देणें दिता. ह्या सुवातेचेर तो आमची निवड सुद्दां करता. तो म्हणटा, जर कोण तानेला तर. प्रस्न हो आसा की तुमी तानेल्ले आसात काय ना. तुमकां तान लागलेली आसा काय ना. तुमी ताजेशी येवंक ताका सोडवणदार म्हणून मानून घेवंक तयार आसात. आजुनूय पवित्र आत्मो कोणाकूच दिवंक नासलो. जेजू मेल्या उपरांत पवित्र आत्मो ह्या संवसाराचेर आयलोलो आसलो. कारण जेजू मोहिमेवंत जावंक नासलो. पवित्र आत्मो पेंटकॉस्टाच्या दिसा पर्यंत येवंक नासलो. उपरांत तो भावार्थ मोदें रावच्याक तांकां एक कुडीन बांदच्या पसत आयलोलो आसलो. त्या दिसांनी पवित्र आत्म्याच्या येण्या संबंदी कळीत करता की जेजू स्वर्गार बापाच्या उजव्याक बसून गेलो म्हूण. कांय लोकांनी हाजेर विस्वास दवरलो आनी ताजेशी ते आयले. ते पियेले आनी खुशालकायेन भरले. आनी आयजूय हेंच आसा. कांय जाण विस्वास दवरतात आनी कांय जाण विस्वास दवरिनात. तो दाविदाच्या वंशाचो जावन आसलो आनी बेतलेहेमांतल्यान तो जल्माक आयलोलो आसलो. ज्या बेतलेहेमान तो जल्माक आयलो त्या सुवातेचेर ताका सुवात नासली. तो गरीबसाणीन जल्माक आयलो. आख्खी पृथ्वी आनी सर्ग ताजो जावन आसलो. पूण ल्हानशा सुवातेचेर तो जल्माक आयलो. ताजी सुरवात ह्या सुवातेवेल्यान जाली. पूण ह्या पृथ्वीवेले सेवे पासत तो ह्या सुवातेचेर रावंक ना. जर ह्या लोकांक खबर काडूंक जाय आसली तर तांकां समजलें आसतलें की ताजो जल्म बेतलेहेमांत जालो म्हूण आनी ताणें सगळीं बाकितां पूर्ण केलीं. तोच येवन तांकां पिवपाक आमंत्रण दिता. पूण ते ताजेर दुबाव घेतात. मोगाळ भाव-भयणांनो, जो पर्यंत तो येवन राज्य करिना तो पर्यंत लोकांक सोद उगडापें जावचें ना. तांची मनां वेगवेगळीं आसतलीं कारण ताजो वेळ आजून पावूंक नासलो. जेजू विशीं ताणें खूब बरी गोवायकी दिल्ली आसा. ती अशी की कोणूच मनीस केदींच असो उलोवंक ना. तो एक व्हड गुरूजी आसलो. पूण ताजें शिकवणें वेगळेच तरेचें जावन आसलें. तो आमचें तारण करच्या पसत ह्या संवसारांत आयलोलो. तो पुनर्जिवंत जावन आमकां ताणें व्हड देणें दिल्लें आसलें. वो निकोदोमस जो आसलो तो रातीच्या वेळार दोनया जेजू कडेन आयलोलो आसलो. म्हाका दिसता त्या राती ताणें क्रिस्ताचेर विस्वास दवरलो आसूं येत. तो फारिजेव आसलो आनी क्रिस्ताची बाजू तो घेतालो. म्हणून ताणें ताका विचारलें, तूं गालिलियांतलो आसा काय कितें? वो फारिजेवा पासत अपमान असो आसलो. अजापाची गजाल म्हणजे ताका पवित्र पुस्तकांतली खरी गजाल खबर आसली. गालिलियांतल्यान कोण बाकनार उत्पन्न जावंक ना. खऱ्या अर्थान तो गालिलियांतल्यान येवंक नासलो. नी म्हूण बेतलेहेमांतल्यान तो मोहिमेंतल्यान आयलोलो आसलो. उपरांत ते आपल्या घरा गेले. तांच्यांतल्या कोणेनूच क्रिस्ताक आमंत्रण दिवंक ना. ती परबेची रात आसली. त्या वेळार जेजू जैतुनाच्या दोंगराचेर गेल्लो आसलो. तो जेरुजालेमांत रातीच्या वेळार केन्नाच रावंक गेलो ना. मोगाळ भाव-भयणांनो, ह्या सुवातेर हांव तुमकां एक प्रस्न विचारतां की तुमी क्रिस्ताक आपलो सोडवणदार म्हणून मानून घेतला वो ताका तुमच्या काळजाच्या भायर तुमी दवरला? ह्या प्रस्नाचो जबाब आयजूच बरोवन तूं म्हाका कळीत कर. आतां जोवांच्या 8व्या आविस्वरांत आमी पळोवया. ह्या आविस्वराच्या सुरवातेक
एक ओस्तोरी आमकां दिसता आनी तिका पोजोडपणान दल्लली आसली, म्हणजेच पोजोडपण करता आसतना तिका दल्लली आसली, जो हांव ह्या सुवातेचेर आपली सदांचीच पद्दत उपेगांत हाडटा. ती म्हणजे गोडणे उपरांत शिकोण. ह्या ओस्तोरे संबंदी दोनी जेजू आनी धर्मीक वडील हांचे मदें वाद निर्माण जाता आनी त्याच वरवीं ताणें सुंदर आपलें उलोवणें केल्लें आसलें की तो संवसाराचो उजवाड जावन आसा म्हूण. लक्षांत घेयात की एक रात पयलीं सनेंद्रियाची सभा जाली आनी लोकांची मनां वेगळीं जालीं की जेजू क्रिस्त आसा काय ना. निकोदेमोस जेजूचे वाटेन जबाब दिता. सगळे घरा गेले, पूण कोणेनूच जेजूक आपणाच्या घरा येवंक आमंत्रण दिवंक ना. सकाळींच तो जेरुजाल्यांत परत आयलो आनी मंदिरांत गेलो आनी शिकोवंक लागलो. ह्या धर्मीक वडिलांनी जें कितें केलें ताच्यावून वायट आनी कसलीच घडणी घडोवंक शकता. जेजू मंदिरांत बसून लोकांक शिकयतालो आनी हे धर्मीक वडील त्या बायलेक ताजेशी घेवन आयलोले आसले आनी त्या सुवातेचेर तिका मदें उबी केल्ली आसली. ही बायल पोजोडपण करणारी जावन आसली, म्हणजेच वायट काम करता आसतना तिका धरलेली आसली. ती गुन्यांवकारी आसली. जें कितें तिणें केलें तें पातक जावन आसलें. आमचो दोनी तांकां पळयता आनी तिकाय पळयता आनी म्हणटा, ताणें तिका वच, आज्या मुखार पातक करिनाका अशें सांगलें. मोगा भावणानो, ह्या सुवातेचेर सादो जबाब आमकां दिल्लो आसा. कारण दोनया जेजून कोणाकूच कास्त लायली ना, न्ही म्हूण कोणाचीच न्हीद केली ना. ताणें फकत सांगलें, आज्या मुखार पातक करिनाका, आतां तूं वच. तांकां सुमर्ती प्रमाणे खबर आसली, जो दुसऱ्याच्या बायले सांगाता पोजोडपण करता वो शेजाऱ्याच्या बायलेच्या सांगाता पोजोडपण करता ताका जिवेशी मारचो. पूण तो दादलो कोण आसलो हें ह्या सुवातेचेर सांगूंक नासलें आनी त्या सुवातेचेर त्या दादल्याकूय ताणें हाडूंक जाय आसलो. ते बायलेकूच ताणें हाडलेली आसली. सुमर्ती प्रमाणे दोगांकूय फातरांनी मारपाचो कायदो आसलो. पूण तो दादलो खंय आसलो? मोगा भावणानो, जरी ते सुमर्ती प्रमाणे चलताले जाल्यार ह्या वेळार ताणें सुमर्त नाकारलेली आसली. कारण त्या दादल्याक तांच्यांनी घेवन येवंक जाय आसलो की जे बायलेन कोणाशी पोजोडपण केलें तें तांकांय कळूंक जाय आसलें. पूण वेगळेंच करता. तिका फातरांनी मारपाचो कायदो आसलो, पूण जेजून त्या वेळार कोणाकूच कांयच म्हटलें ना. जेजून म्हटलें, तुमच्या भितरलो जर कोण पातकी ना ताणें तिजेर पयलो फातर मारचो. हें आयकून एक एकटो त्या सुवाते वयल्यान कडसुरून गेलो. कोणूच त्या सुवातेचेर रावले ना, कित्याक सगळेच जाण पातके आसले. जर कोणें पयलो फातर मारलेलो आसलो जाल्यार जेजू म्हणटा आसलो, तूं पातकी न्हय. पूण तो देवाच्या मुखार गुन्यांवकारी जातालो आसलो. आयज ह्या संवसारांत आमकां अशेच तरेचो लोक दिश्टी पडटा. तांकां दुसऱ्याचीं पातकां दिश्टी पडटात, दुसऱ्याचे गुन्यांव तांकां दिश्टी पडटा. पूण आपलें जिवीत खंय पावलां, आपूण कितें करता आनी आपूण कितें करीत आसा हें तांकां दिश्टी पडना. जर तुवें दुसऱ्याचो गुन्यांव दाखोवंक जाय जाल्यार तुज्या थंय कसलोच गुन्यांव आसूंक जायना. दोनी जेजू जमनीचेर बरयतालो. इब्रू भाशेन तो कितें बरयतालो वा खंयचे भाशेन तो कितें बरयतालो हें आमकां कांयच सांगूंक ना. कदाचित त्या बायलेचीं पातकां तो बरयतालो जायत, कदाचित त्या मनशाची पातकां बरयतालो जायत तो ते बायलेक सुटका दिवच्या पसत कितें तरी बरयतालो जायत. मोगा भावणानो, जायत्यो गजाली अश्यो आजुनूय गुप्ती आसात, त्यो आजुनूय आमकां उगडाप्यो जावंक ना. तरी आमी इतलें जाणा की तो जमनीचेर बरयतालो आनी ताणें कितें तरी उतरां बरयल्लीं आसलीं.
ताणें कितें बरयलें जायत हें आमकां अजिबात खबर ना, पूण आमी ताचो थोडो अर्थ सांगूंक शकता. म्हणजेच आमी तातूंत कितें तरी जाणा जावंक सोदता वा कितें तरी सांगूंक सोदता. बागनारा कडेन पळोवन आमी कांय बऱ्यो गजाली पळोवंक शकतात. जेरेमियाचो 17वो आविस्सूर आनी 13वी ओळ आमकां अशें सांगता, हे सर्वेस्परा इस्रायलाचो देवा, तुका मानून घेनात ते सगळे लोजेक पडोनी. म्हजे कडल्यान पयस वचणाऱ्यांची नांवां दुल्लाचेर बरयल्लें, कारण देव जो जिवंत उदकाचो झरो तांकां ताणें नाकारले. आतां दोनूय जेजू कोण नाकारतलो? मोगा भाव खरेंच जाणें ताका नाकारलो व जे कोण ताजेची पयस गेले तांचींच ताणें नांवां बरयल्लीं आसूं येत. ह्या उतरा उद्देशें अशें दिसून येता की जे फारिसेव ताजे कडल्यान पयस गेले तांची ताणें नांवां बरयल्लीं आसूं येत. त्या दुल्लाचेर म्हणजे त्या मातयेचेर तो बरयतालो. आयज तुजें आनी म्हजें नांव खंय बरयल्लें आसा? जाचें नांव जिविताच्या पुस्तकाचेर बरयल्लें आसा तेच सर्गीच्या राजान वेतले. बाकीचे इफेर्नाच्या वाटेन इफेर्नान भितर वेतले. संवसाराचेर जायते दूख त्रास आयले, जायते लोक मरून गेले. आयज जायतो लोक ह्या संवसारान आसा, पूण तातूंतले दोनूय जेजू कितले जाण वळखतात, कितले जाणांनी ताका मानून घेतलेलो आसा आनी कितले जाण ताका मानून घेवचे आसात हें सगळें तो जाणा आसलेलो देव. आयज सोर भोंवतणी जायतीं वायट कामां घडत आसा. पोजडपण चलता, खून मारामारी चलतात, चोरयो चलतात. सगल्यांची नदर वायट वस्तूंचेर गेल्ली आसा. खंयच पळयल्यार आमकां बरें दिसना. असल्या संवसारांत आमी जियेतात. असल्या संवसारांत जियेता आसतना आमी देवाचो उगडास करूंक जाय. पातका शिवाय रावचे पसत देवाची आमकां गरज आसा. क्रिस्ता कडेन जो कोण पळयता ताचें जिवीत नितळ आसतलें. ताची पातकां बोगसल्यान ताची नदर त्या खुर्साचेर गेल्ली आसा. ज्या खुर्साचेर दोनी जेजू क्रिस्त मेलो त्या खुर्साचेर आमची नदर आमी लावंक जाय. ताणें वारयल्ल्या रोगताचो आमी उगडास करूंक जाय. ताज्या रोगतान आमी नितळ जावंक जाय. पवित्र पुस्तक हेंच सांगता. जो कोण ताचेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवंत आसतलो. आनी आमची पातकां जर आमी वळखून घेता जाल्यार आमकां तो सगल्या खोटेपणांतल्यान नितळ करता, कित्याक तो विश्वासी आनी प्रमाणीत देव जावन आसा. संवसारांत बरेपण कांयच ना. सगले पातकान बुडोनूच गेल्ले आसा. मनशाचे दोळे केन्ना उदके जाता? जेन्ना दुयेंस पिडा ताजेर येता, दुकान तो वळवळटा तेन्ना ताजे दोळे उदके जाता. बरो आसतना आमकां वैजाची गरज आसना. त्याच प्रमाणे आमचें जिवीत पातकान पडल्या उपरांत, मरण आमकां दिसती पडल्या उपरांत आमकां देवाचो उगडास येता. मोगा भाव भयणीनो, अशें आमचें जिवीत जावचें न्हय. आयज जायते लोक ह्या संवसारांत दूख सोंसतात, त्रास सोंसतात. कदाचित ह्या वेळार तुवें देवाचें उतरां आयकता. तुवें असलेच तरेचे दूख आनी त्रास सोंसता जायत. आयज तुजी येवजण कितें आसा? तुजें फुडें कितें जातलें? आपल्या भुरग्यांचें कितें जातलें? आपलो फुडार कितें? असल्यो जायत्यो तरेच्यो येवजण्यो तुजे तकलेन येता जायत. हातूंत तुका कितें तरी फायदो आसा? हें येवजून तुका कितें तरी मेळचें आसा? इश्टा, आयज तूं दोनूय जेजू क्रिस्ताचेर भावार दवर. जेजू तुका तारण दिवंक शकता. तुज्या पातका बसत तो मेलो. आमी जायते जाण भावार्थी आसात ते म्हणटले, आमकां एकदां नवें जिवीत मेळ्ळें आसा. ह्या उतराची आमकां गरज ना. ना मोगाळ भाव भयणानो, दिसपट्टी आमी आमचें जिवीत तपासूंक जाय. आमी खंय चुकतात? आमी कितें चिंततात? आमी खंय वेतात? आमच्या तोंडांतलीं उतरां कसलीं भायर सरतात हें सगलें देवाच्या मुखार एक दीस
उबें रावतलें. देवाच्या मुखार तें उदकापें जातलें. त्याच पासत आयज तूं आनी हांव कशें आसा हें आमी ह्याच वेळार चिंतूंक जाय. देवाच्या मुखार आमची सगळे गुन्यांव चुको आमी उगडापी करूंक जाय. तेन्नाच तो आमकां नवें जिवीत दिवंक शकतलो. तर मोगा भावणानो, आयची ही कार्यावळ आमी हांगाच सोंपोवया. आनी कार्यावळ सोंपोवच्या पयलीं हांव तुमकां सांगतां, जेन्ना तुमी आमकां चीट बरोवन कळयतात तेन्ना ती शुद्ध अक्षरान आनी तुमचो पत्तो बरोवन कळोवपाक विसरूं नाका. आयजूच तुमची गरज तुमी कळयात. हांव तुमचे पसत मागणी करूंक पळयतां. तर मोगा इश्टानो, ही कार्यावळ हांगाच सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.